18 वर्सां हांवें सिगरेट ओडली आनी आयज एक डॉक्टर म्हाका सांगता की सिगरेट सोड नाजाल्यार मरतलो. आनी कोण पिसो पब्लिकेन सिगरेट ओडटा. असो झेम काडटा. डॉक्टर 10 दीस जाले छातयेन दुखता, खोकली येता आनी भेंडांनूय दुखता. रगत येता खोकलेन. हय डॉक्टर. जे रिपोर्ट्स पळयले हांवें. एक्सरे बसून तुजो तितलो बरो ना. तूं सिगरेट पिता? हय डॉक्टर. कितले वर्सां जालीं? 18 वर्सां. 18 वर्सां? तुका खबर आसा सिगरेटीचे सायड इफेक्ट? ना डॉक्टर. बॉडीक तुजे कितें कितें त्रास जावंक शकता तें तुका खबर आसा? ना डॉक्टर. सिगरेटीचे फक्त कॅन्सर न्हू आनी खूब भाशेचे दुयेंस जावंक शकता. तितूंतलें एक सगळ्यान व्हडलें दुयेंस म्हणजे तूं तर सिगरेट सोडना न्हू, तें तुका कॅन्सराक पडटलें आनी तें तुका खूब त्रास. तुकाच न्हू, फूल फॅमिलीक त्रास. पळय तें भुरगीं जायना कपल्सांक. खबर आसा तुका कित्याक तें? हो तो चार्ट पळय. सिगरेट तुका सोडची पडटली. तूं सिगरेट सोडपाक रेडी आसा? संवसाराची वाट लायली, संवसाराची वाट लायली. नाही संवसाराचे सुख दिवंक ना, संवसाराचे भुरग्याचे दिवंक ना, नाही भुरग्याचे सोडून तूं राव सिगरेटी वांगडा. तूं राव सिगरेटी वांगडानूच राव, सिगरेटीच्या दुवारानूच रावता. हांवूच तो विशारी दोर. हांवें तुज्या बायलेक पयस घेतल्या पासून आनी आतां तुका खातलो. तुका खातलो. तुका आनी आतां तुका खातलो. देवा, हे सोपोनूच जाल्यार पुरो. हॅलो रेनू, खंय आसा? हांव घरा आसा. कितें जालें? रेनू, म्हाका माफ कर. हांव चुकलो. आजपासून सिगरेटीचो धुंवर घरा कडेन हाडचो ना आनी घरा भायर ओडचो ना. आजपासून सिगरेट, बिडी, गुटखा, तंबाखू हे सोडलें हांवें. हांव घरा येता. जेवपाक भायर वचया, न्हेसोन राव.
सिगरेट तंबाखू गुटखा हे आमच्या फुडेक हानिकारक आसा. आयजूच तेका सोडा आनी आपलो जीव खुशाल करा.